साखळी म्युन्सिपाल्टीन आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर नारायण परब हांच्या बरोबर आनी आमच्या बाकीच्या स्टाफां बरोबर आयिल्ले पळोवपाक. सर्वात पयलीं म्हणजे अशें दिसतालें की साखळेन आमी वेगवेगळे उपक्रम केले, पण खरें तर साखळेचो विकास पळोवपाक भायले लोक जर येतले जाल्यार चडसो टायम देव न करूं पण कोणाचें देहांत जाता तेन्ना हांगाच लोक पावतात आनी हांगाच बरोचसो टायम वयता. आनी आमच्या ह्या म्युन्सिपाल्टीच्या क्रिमेटोरियमाची म्हणजे पळयत जाल्यार सफाईच्या बाबतींत वेवस्था बरी नासलेली. सो तो सुद्दां एक पार्ट आमी कित्याक रेनोवेशनाक घेवचो न्हू म्हणून आमी तो घेतलो. आणि सर्वप्रथम टायल्साच्या फॉर्मान तुरी आर्टाच्या डिझायनींग टायल्सान आमी मोक्षधाम म्हणून नामकरण केल्या मुसंडीचें. त्याच्याच बरोबर तुमी पळयता फाटल्यान आमी हो जो शिवा काडला तो एक काडलो, कित्याक शिवा हे सिंबॉलीक फॉर स्मशानभूमी. बरेशे श्लोक लायल्या, सगळे कलर केल्या आनी सांगपाक बरें दिसता हें काम अंकिता अरुण नायक दिवचलचे आर्टिस्ट ह्या चली मनशाक आमी दिल्लें गोंयकाराकूच, आनी तेणें तें न भिता वेवस्थीत काम केलां. फुडें वचून आमी पांय धुवपाक हांगा वेवस्था नासलेली सगळ्यांक, ती वेवस्था केल्या. फुडें वॉटर डिस्पेन्सर लायता उदक पिवपा खातीर, वेवस्थीत फॅन आनी एक गजाल सगळ्यांक त्रासदायक आसता ती तुमी हांगा पळयलां हें सगळें करड कशें सगळें गरम जाता. सो झाडांची कमी आसा. सो हांवें सांगलात आतां नारायणाक की जाता तितली आमी बांबूची जी सॅपलिंग्स आसा ती भरपूर हांगा लावया, कारण बांबू खूब कमी पडटात. खंयची जर संस्था आसा जी स्वता येवन लावपाक तयार आसा बांबू सुद्दां, जाल्यार आमी तांकां आव्हान करता की तांच्यांनी येवन लावचें, कित्याक खणून दिवपाचें काम आमी करता आनी 2-3 आंबे अशें करून. आनी ऑलरेडी हांवें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन एक वेवस्थीत गार्डन हांगा करचें म्हणून एक हें केलां की शेवटी आमी येतना बऱ्या हॉस्पिटलान जल्माक येता आनी वयतना सुद्दां जी वेवस्था आसा ती सुद्दां आमची वेवस्थीत अशी, कारण शेवटी हें सगळें ब्रह्मतत्वानूच विलीन जाता. सो हांगा सुद्दां एक देवूच कशी आपणाक शांतता मनसली मेळची, बसतना सुद्दां एक मेडिटेशन कायंड ऑफ फिलींग आसचें सायडीक, झाडां झुडां वेवस्थीत कलर अशें म्हणून शास्त्रोक्त पद्दतीन जे कलर आमकां एलाव केल्या ते घेवनूच आमी हें रेनोवेशन केलां. आनी ही स्वच्छता सगळ्या साखळीवासियांनी येता तेन्ना हांगा मेनटेन करची, आनी अशें कितें जर आनी सुजाव आसा जाल्यार अवश्य आमकां दिवचें.